न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोहोचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। दर दिसा प्रमाण आयच्या दिसा कितें म्हत्वाचें घडलें हें जाणा जावन घेवया आमी सब एडिटर्स, अँकर्स आनी रिपोर्टर्सा कडल्यान। सगळ्यान पयलीं ह्या उत्तेजा कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आपोवया। गांवचे प्रश्न सुटावे करपा कडेन ताकतिकेन लक्ष घालात, ना जाल्यार मायनिंगेचेर धडक दितले म्हूण मुळगांवच्या थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या। तशें जे मुळगांव पंचायती वतीन तशें वेदांता कंपनीक निवेदन दिलां। ही एक बातमी जाली। दुसरी बातमी म्हळ्यार प्रस्तावित बोरये पुला खातीर जमीन संपादीत केल्या आनी ताचो जो पुलाचो जो आराखडो आसा तो तयार करपाचें काम सद्या चालू आसा आनी फुडल्या 4-5 म्हयन्या भितर बोरये पुलाच्या कामाचो टेंडर काडटले अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्ली आसा। आनी तिसरी बातमीची म्हणल्यार दुर्गिणी धारबांदोड्या कार आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो। कार चलोवपी दुसऱ्या दिकेन चुकीच्या दिकेन आयिल्ल्यान तांची दुचाकीची आनी कारीची समोरासमोर टक्कर जाली आनी ह्या अपघातान दुचाकी चलोवपी दुचाकीचेर आसले 2 जाण भाव ते जखमी जाले। देखून तांकां उपचारा खातीर जेएमसीत भरती केला। ह्यो 3 अपडेट्स आतांच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। उत्तेजान 3 बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। तातूंतली एक म्हणल्यार बोरये पुलाचे जे टेंडर आसा ते 5 ते 6 म्हयन्या भितर काडटले अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्ली आसा। फुडें या ऐश्वर्या कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आपोवया। काँग्रेसीत आसतना प्रतिमा कुतिनो हांणी एक फ्युअल हायकाचेर एक आंदोलन केलें। त्या आंदोलनाक तिणें अशें म्हटलें की राम नाम सत्य है। ह्या हेजे वयल्यान आयज तिका अटक केलेली आसा आनी हेजे तेणें अशें म्हटलां की ही आपल्या वांगडा आपल्याकूच अटक केला काय हेर जी वांगडा आसली तांकांय एक नोटीस कितें धाडलो असो तेणें प्रश्न केलो आसा। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। दुसरी जी बातमी ती आयज अंजुनची ग्रामसभा आसली। ह्या ग्रामसभेक जो लावड म्युजिकाचो विशय आसलो ह्या लावड म्युजिकाच्या विशयान ग्रामसभा ही बरीच तापलेली आसा। सो थळाव्यांचें अशें म्हणणें की हांगा थंय मेगा प्रकल्प आहा तांकांय तेंच्यांनी विरोध केल्लो आसा आनी उपरांत हेर विशय ह्या ग्रामसभेक आयले। उपरांत सरपंचांनी सांगलां की ह्या हेजेर परतून एकदां खासा ग्रामसभा घेतलो त्या एका निर्णय घेवया म्हणून सांगलां। ही दोनूय बातम्यो तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आयज आयतार आशिल्ल्यान वेगवेगळे कडेन ग्रामसभा जाल्ल्यो। ह्या ग्रामसभांनी कितें घडलें तें ऐश्वर्यान आमकां सांगिल्लें आसा। फुडें या सुशांता कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आपोवया। गोंय क्रिकेट संघटना GCAन आता वेगवेगळ्या मुद्द्या वयल्यान राजकारण तापपाक लागिल्लें आसा। कालच GCAचो जो सचिव आसा रोहन गांवस देसाय ताणें पत्रकार परिशद घेवन अध्यक्ष विपुल फडकेचेर फोग काडिल्लो। आयज विपुलान परत पत्रकार परिशद घेतली आनी रोहन गांवस देसायाचेर आरोप केल्ले आसात। सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। फुडें या दिप्ती कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आपोवया। तिनूय कोमुनिदाद मतदान प्रक्रियेत घोळ जाल्ल्याचो आरोप जो आसा तो गांवकारांनी केल्लो आसा। तांच्या म्हणण्या प्रमाणे तांचे कडेन ID कार्डां आसून लेगीत तांकां प्रवेश दिल्लो ना। देखून तांकां घडये आपले पॅनल वेचून हाडपाक जाय आशिल्ले असो मे बी तांचो कट करस्तना आशिल्ल्याचो आरोपूय तांणी केल्लो आसा। मजगतीं ह्या सगळ्या बोळा मदीं 50 गांवकारांनी हे जी मतदान प्रक्रिया जाली ताचेर बहिष्कार घालीत बोवाळ घालीत ते थंयसरल्यान भायर सरले। ही जी सविस्तर बातमी आसा ती तुमकां गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो। ह्यो तुमकां 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 लायव्ह आसता। तेतूंतूय आमी ह्यो बातम्यो प्लस आनीकूय गोंया भायर कितें बातम्यो घडल्यो हे आमी तुमकां सांगतात। तर ते बुलेटीन मुजरत पोवचे इतले म्हणीत हो न्यूज रूम अपडेट लायव्ह हांगाच सोंपयता। कॅमेरामॅन यश आडाळकर आनी हर्ष नाळेकारा सयत हांव संजना अंजुनकर।
न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हाली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तसेच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटीन मुजरत पोवचे. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.